नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. बागा एसटीपी प्लांटात सिवरेजीचो टँकर बेकायदेशीरपणान रिगिल्ल्यान सिवेज टँकर धन्यांनी उक्तायली तिडक. पंचायतीची परवानगी घेवन प्लांटात करता प्रवेश. संबंधितांचो दावो. गोंयांत जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीविशीं पीईच्या डायरेक्टराक आनी विद्यार्थ्यांकडेन ना योग्य म्हायती. मुख्यमंत्र्यान उक्तायला अजाप. शिक्षकांनी आदींच जागृत आसप गरजेचें, मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आपाचो कार्यकर्तो जॉर्सन गोमसान युती संबंधीचे चर्चेचेर काँग्रेस पक्षाचेर केल्या खर टिका. काँग्रेसीचेर विश्वास दवरप जावचो ना सारको, सांगता जॉर्सन गोम्स. नेपाळ तिबेट शिमेर आयिल्ल्या हुंवारांत मरप्यांचो आंकडो पावलो 177चेर, जाल्यार 1000 जाण अजून बेपत्तो. 300 भारतीयांचो आसा आस्पाव. ह्या दुर्दैवी घडणुकेंत ना गोंयकार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. राज्य वेंचणूक आयोगान घेवच्यो नगरपालिका वेंचणुको. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत गोंयांत चल्ल्या धांवपळ. म्हापसा पालिकेत येवपाक जाय बरे नगरसेवक, सांगता आमदार मायकल लोबो. मेणकुरे धुमासे पंचायतीच्या सरपंच पदार संजना नायकाची जाली बिनविरोध निवड. आदली सरपंच कुमुदिनी नायकान पदाचो दिलो राजिनामो. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. गोंयांत जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीविशीं विद्यार्थ्यांक साध्या प्रस्नांची उत्तरां दिवपाक जमली ना. हाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान अजाप उक्तायले. गोंयांत कितल्या वेळाक राष्ट्रीय खेळा सर्त जाली आनी गोंयाक कितली मेडल्स मेळ्ळी अशे प्रस्न विचारले. मात विद्यार्थ्यांक जाप खबर नाशिल्ल्यान पी टिचराक विचारले जाल्यार ताकाय जाप खबर नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान खंत उक्तायली. विद्यार्थ्यां पयलीं पीईच्या डायरेक्टराक अशा घडामोडींची म्हायती आसप गरजेचें अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आमच्याकडे नॅशनल गेम्स गोंयांत जाले आनी कितली मेडल्स आमकां मेळ्ळी ती कोणी म्हाका सांगूं शकता? नॅशनल गेम्स खंयची आमच्या कडेन जाली? 37th नॅशनल गेम विच इज ऑर्गनायज्ड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. जाणा कोण जाणा जाल्यार हात वयर कर. आपल्याक खबर आहा म्हणसर तूं एकटेच जाणा. उबी राव. तूं गेम पळोवपाक गेल्ले एक तरी एकूय गेम पळोवपाक वचूंक ना. गोंयाक कितली मेडल मेळ्ळी ती जाणा? गोंयाक कितली? कोणाक खबर आहा गोंयाक कितली मेडल मेळ्ळी ती? म्हाका एक सांगात. तुमी तरणाटे आनी ते नॅशनल गेम्स गोंयांत जाता आनी तुमच्या राज्यात फुगडी गेल्यार खूब 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 फाटी जावंक ना. हार्डली 2 years pass. Hardly 2 years pass. In the year 2024, 23 we have organized. म्हणजे देशाच्यो 37th नॅशनल गेम्स आम्ही गोंयांत ऑर्गनायज केल्या आणि जर आमकां खबर नसत तर म्हणजे तुमचो कितले डिस्कनेक्टेड आसात तुम्ही विचार करात. आय थिंक ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द फर्स्ट इयर काय सेकंड इयर मिक्स आसात. बरोबर सगळे ना? 3 वर्सां फाटली नॅशनल गेम्स आनी आमकां तेच्या बद्दल बरेंच हांव खेळून वचून हांव समजूं शकता. म्हाका मेडल मेळूंक जाय हांव समजूं शकता. पण गेम्स जाल्या ह्योच जर म्हाका खबर ना जाल्यार कशें जातलें? तुमचो फिजिकल एड्युकेशन डायरेक्टर कोण? हू इज युअर फिजिकल एड्युकेशन डायरेक्टर? तुवें तेका केन्ना अवेअरूच करूंक ना? इट इज युअर रोल. हा तूं तरी गेल्लो काय ना? तूं गेल्लो जाल्यार तुज्या एकट्याय भुरग्याक कशें खबर ना नॅशनल गेम्स गोंयांत जाल्या म्हणजे? हाज्या वयल्यान तुका नॉलेज कितली आदी मेळटा? ऑफकोर्स द टीचर शूड गो फर्स्ट. म्हणजे एकाय भुरग्याक नॅशनल फक्त एकट्यान हात वयर केलो हय आपूण खंय तरी मातशें वाचला आसतलें नॅशनल गेम्स म्हणजे मागीर तुजो रोल तो कितें? अरे देशात देशाच्यो नॅशनल गेम्स आमच्या गोंयांत जाता. गोवा इज एन होस्टिंग नॅशनल गेम. हांव मेडल कितली मेळ्ळा ती सोडून ती तितून वचना. बट नो वन इज अवेअर. दिस इज सरप्रायझिंग फॉर मी. कुमुदिनी नायक हिणे राजिनामो दिल्ल्यान मेणकुरे धुमासे पंचायतीच्या सरपंच पदाची कदेल वृत्ती जाल्ली. सरपंच पदा खातीर संजना नायक हिणे एकूच अर्ज भरिल्लो. हो अर्ज ग्राह्य धरून बिरेस्तारा जाल्ले वेंचणुकेत निर्वाचन अधिकाऱ्यान संजना नायक हांची बिनविरोध निवड जाहीर केली. बसकेक पंचायतीचे 5 पंच वांगडी हजर आशिल्ले. संजना नायक ही सध्याच्या पंचायत मंडळातली 5वी सरपंच आसा. टार्गेट म्हणजे म्हाज्या पयलीं कशी कामां करपाची जाता ती कामां करून घेवप. तुमकां कामाचो विकास करता. सगळ्यांक विश्वासान घेवन सगळ्यांक विश्वासान घेवन पयलीं पासून तुमकां कशें दिसता सरपंच जाला म्हणून?
बरें दिसता कंपेर पण आम्ही नवीनच सरपंच जाल्लो आहा हेच्या पयलीं सरपंच जाले हेच्या पयलीं गांवांत तुका आसलेलो आमकां आमदारान भरपूर सपोर्ट केल्लो आहा तशेंच आमकां सपोर्ट आसतलो आनी तशेंच आमी जशी एक आहा 5 जाणां तशीच आसतली तसो आमकां स्टाफांनी आमच्या सपोर्ट दिल्लो आहा तेन्ना सगळ्यांचे तेंचे आभार मानून हेचे आमी आभार मानतात. आयज इलेक्शन जालें बरें दिसलें आमी संजना नायक सरपंच केले आनी ती बऱ्यापैकी हे करतली अशें आमकां सगळ्यांक हें आसा आश्वासन आसा तुमच्या खातीर आनी ही करतली अशी आमकां गॅरंटी आसा. तुमकां सरकाराचो बी पाठिंबो आसा? सगळ्याचो आमकां सगळे कडेन पाठिंबो आसा बऱ्यापैकी पाठिंबो आसा गांवाचो सपोर्ट आसा सगळ्याचो सपोर्ट आसा आमकां बरे भशेन. तुमी हे ग्राउंड डेव्हलपमेंट करतली? करतली आमी बऱ्या भशेन करतली. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान जय गांव थंय हांव या मोहिमे अंतर्गत जामावलीच्या श्री दामोदर देवाचो आशीर्वाद घेवन सांगे मतदारसंघात भेट दिली. सगळ्या राजकीय पक्षांनी नव्या जिल्ह्याचेर चड भर दिवपाक जाय अशें विजयाचे म्हणणे आसा. ह्या वेळार ताचे गोवा फॉरवर्डाचे ब्लॉक अध्यक्ष संतोष गांवकार, युवा अध्यक्ष मेशू डिकोस्टा आनी हेर थळावे वावुरपी हजर आशिल्ले. ह्या भेटी वेळार थळावे विजय सरदेसायाक मेळ्ळे. कुशावतीची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आज 4थी आसा फाल्यां कुडचड्यार म्हणटरी फाटल्या 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी कशें तुमकां लोकांली संपर्कान लोकांची रिएक्शन मेळ्ळें? एक गोंयकार म्हणून एक बरें स्वागत मेळटा तें समजता मनांतल्यान तुका आमचे स्वागत करतात तें म्हाका दिशिल्लें आहा गेल्या 3 म्हाका दिसता की लोकांचो प्रतिसाद आमच्या पक्षाक आसतलो. आमी दामोदराक पांय पडून आमी सुरवात केल्ली आहा लोकांचे इश्यूज समजून घेवप आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सेंट्रीक मॅनिफेस्टो इलेक्शना खातीर हो हेतू आहा. हांगा आमी शो ऑफ स्ट्रेंथ करपाक येवून हांगा आमी नाटक तियात्र करपाक येवून लोकांक सर्वसामान्य गोंयकारांक मेळून ताजे बरोबर आमी आसा आनी ताजे प्रॉब्लेम हे आमचे ही मेसेज धाडटा ह्या मतदारसंघात हांव आयिल्लो आनी नवो डिस्ट्रिक्ट केन्ना दिसता सगळ्या राजकीय पक्षांनी नव्या डिस्ट्रिक्टाचेर चड म्हत्व दिवपाची गरज आसा. कित्याक नवो डिस्ट्रिक्ट करप हेच डिसिजन पयलें व्हडलें केन्ना त्या डिसिजना खातीर सर्वसामान्य मनशाक ताजो फायदो घेवंक जाय. फॉरवर्ड जेन्ना सगळ्या कडेन वता तेन्ना गोवा फॉरवर्डाची कॅपेसिटी पयलीं म्हणल्यार ताजें ट्रॅक्शन आनी मागीर तांची कॅपेसिटी हे आमी एसेस करता. आमी सगळें जें कितें करतले ह्या इलेक्शनाक हें डेटाच्या आदारान आसतलें. हें म्हाका कितें दिसता वो सेंटिमेंट कितें आहा तें न्ही. वी वील गो बाय डेटा. राजकारण म्हणटे आज सायन्स जाल्लें. इट इज नॉट अ आर्ट एनीमोर. इट इज नॉट पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली द आर्ट ऑफ द पॉसिबल. इट इज अ सायन्स ऑफ डेटा. सो एक सर्वे करून खरें फोकस ग्रुप्सां कडच्यान समजून घेवप आनी लोकांचे इश्यूज कितें आसा आनी आमकां ट्रॅक्शन कितें आसा. आमकां जर ट्रॅक्शन आसा जाल्यार 100% आमचो कॅन्डिडेट आसतलो. ट्रॅक्शन आसा म्हणून जर आमकां कळ्ळें जाल्यार आमी आनी डेटा स्टडी करून आमी तो मतदारसंघ जिखून हाडटले. प्रिमा फेसी म्हणल्यार एक स्टार्टिंगाक बरो वेलकम आहा. एक गोंयचो स्थानीक पक्ष स्थानीक इश्यूज घेवन फुडें वता आनी ताचो हायकमांड गोंयांत तो गोंयकारांक जाय अशें आमकां संकेत मेळटा. जुवारीनगर कुठ्ठाळे वाठारांतल्या रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा. थोड्या वेळांनी रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी करून लेगीत रस्तो दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीच्या महेश नादारान फुडाकार घेतलो आनी फोंडकुलां पुरोवपाक सुरवात केली. RMC मिक्सराच्या आदारान फोंडकुलां भरपाक सुरू आसा. आमदार ZP वांगडी आनी पंचायत प्रतिनिधींनी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप महेश नादारान केला. फाटल्या दिसांनी लास्ट मंथ आमी ह्याच रस्त्याचेर एक मिडिया फायट दिल्ले. आमी सांगलेले की रायट फ्रॉम उपासनगर टू MES ह्या स्ट्रेचाचेर रोडाची परिस्थिती सामकी वायट आशिल्ली. आमी बायट दितगीर आमी तो इशू घेतगीर म्हाका दिसता BJPक मातसो धक्को लागलो. तेंच्यांनी 2 दिसां मागीर एक प्रोटेस्ट काडलो. तांकां बरो रस्तो जाय, तांकां बरो गटर जाय आनी कितें जाय खंय तांकां बरो. आनी त्या प्रोटेस्टान तांच्यांनी लोकल आमदाराच्या कारणान तांच्यांनी नेगेटीव कमेंट्स केले आनी म्हणपाक लागले की लोकल आमदार काम करना. आतां जोक कसो आहा, लोकल आमदार जो आहा
तेंचो था BJPचो लोकल आमदारान तांकां सपोर्ट केल्लो. हे सगळें जातकीर तेंच्यांनी एक स्टंट केलो. त्या स्टंटान तांच्यांनी म्हाका दिसता CM प्रमोद सावंताक आपयलो MESan दाखोवपाक की तेंचे रस्ते कितले वायट आहा आनी ताका कशे बरे रस्ते जाय. आनी तेन्ना तेंचो प्रभारी, तेंचो BJPचो प्रेसिडेंट, आमदार, ZP सगळे आशिल्ले. पूण हांव विचारपाक सोदता तांकां, तुमी जेन्ना CMाक हाडलो, तुमी सांगता तुमकां बरो रस्तो जाय, तुमी तांकां हायवेच्यान कित्याक व्हेलो? हो रस्तो ना व्हरपाक? हो रस्तो बरो आहा? ZP हांगाच रावता मरे, आनी ZP हांगा रावता आनी तांकां खबर ना की हो रस्तो कसो आहा तो. तरी पूण तेंच्यांनी ह्या रस्त्याक इग्नोर केलो आनी फक्त डिरेक्टली MES व्हेलो ताका. म्हाका दिसता BJP खंय ना खंय तेंचे जे फेलियर जे आसा तेजे तांकां भंय आसा. ते somehow ashamed about the failure in administration, failure in law and order, and failure to also provide basic infrastructure for the people of Kortalim, Zuai Nagar, Sankwal. So आमी पळयलें की कशें तांच्यांनी इग्नोर केलो. ते जातकीर DMart थंय तांच्यांनी काम सुरू केलें. आमकांय मातशें बरें दिसलें की बाबा BJP आतां काम करतले. पूण मागीर म्हाका अशें दिसलें आनी लोकांक दिसलें की ते आमचो इलेक्टेड ZP रावता आनी ताणें फक्त आपलो स्टेचाक कितें रब्बल बी घालून ताणें कितें तरी केलो थंय. बाकीचे रस्ते जे आसा तशेंच आसा. बेसीक रोड, बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जर हे मेळना जाल्यार म्हाका दिसता ZP जावं, पंच जावं, सगळ्यांनी रिजायन दिवन घरान बसपाचें. जबरदस्तीन हायस दाखोवन वा फटवणूक करून वा लग्नांच्या माध्यमांतल्यान बेकायदेशीर धर्मांतराचेर आळाबंद हाडपा खातीर गोवा बेकायदो धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक 2026 मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. हे विधेयक आतां गोंय विधानसभेत मांडटले. जबरदस्तीन धर्मांतर जाला हें सिद्ध जाल्यार जल्मठेपेची तरतूद ह्या विधेयकांत आसा. तशेंच 50,000 रुपयांचो दंड आनी 5 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिवपाची तरतूद आसा. मजगतीं ह्या विधेयकाक आमदार रेजिनाल्डान खर विरोध केला. गोंयांत जबरदस्तीन वा फटवणूक करून धर्मांतर जायना, तशेंच कसलोच डेटा उपलब्ध ना. देखून विधानसभेच्या फाटभुंयेर हाडिल्लें हें विधेयक अयोग्य आसा अशें रेजिनाल्डाचें म्हणणें. गोंयांत पळय हा हिस्ट्री ना वो डेटा ना, एनी कन्वर्शन जालें इतू वर्सां. आमगे मायनॉरिटीज आहाय जावं आमगे रिलिजियस ऑर्गनायजेशन्स आहाय, बारीक मनशाक, एक सामान्य मनशाक, गरीब मनशाक सारको अनुसूचित जातीचो मनशांक हेल्प केलाय. खूंय कन्वर्शन केलें म्हण कांय ना, एविडन्स ना. जावं कितें आमी जाल्यार आयकलां, भुरगे तेंपार आमगेले आमी स्कुलां आसताले तेदोना आमगेले कॅथलिक्स आनी नॉन कॅथलिक्स म्हूण आसताले. नॉन कॅथलिक्स तांकां मॉरल सायन्स म्हूण आसलोलें आनी आमकां रिलिजन शिकयताले. इवन एट दॅट टायम आमगे बरे मायनॉरिटी प्रिंसिपल आसले, सिस्टर्स, फादर्स आसले, भुरग्यांक बरे मांडेचे घेवन, मातशे मस्ती भुरगे आसले तांकां मांडेचे घेवन तांकां बरें करताले. आज भुरग्यांक हातूय लावपा जायना. आज सगळें कितें कन्वर्शन म्हणटाय, कोण रिलिजन म्हणटाय तें जावपा जायना. आतां गव्हर्मेंट हें बील हाडून सोदिता. इट इज नॉट इन अ गुड टेस्ट. टायमिंगूय आहा, इलेक्शना टायमिंगाचेर. आमगेले आतां जायत हिंदू जावं कॅथलीक हिंदू इंटर रिलिजियस मॅरेज जाले. आनी हे जे मनीस आज सांगूंक सोदताय की रिलिजियस कन्वर्शन जाता, इट इज नॉट हें. आमगेले हिंदू क्रिस्तांव सगळे लोक सदां बारबर रावले. आनी कोण कांय रिलिजियस कन्वर्शन कोणा फोटोन करूंक सोदना. आनी एटलिस्ट गोंयांत तर ना. अदर स्टेट्स म्हाका खबर ना, बट हिंग ना. पीपल शूड हॅव द फ्रीडम टू चूज. नोटीस दिवपा जाय, 60 days नोटीस दिवपा जाय, कोणानी नोटीस दिवपा जाय. हेच पयलीं आनी केसीस जालो आहाय. रिलिजियस कन्वर्शन गोंयांत 2-3 केसीस जालो आहाय. त्यो तेंगे एविडन्स देखून घेवपाक चान्स पडना. एट इनिशियल स्टेजीसाचेर भायर पडले. आतां आमगे स्टँड कितें एज फार एज दीस इज कन्सर्न? वी आर टोटली एगेन्स्ट इट. पयलीं FCRA जालें, आतां तुगेलें अनलॉफुल कन्वर्शन बील जालें. Goa is a peace-loving state. This certainly is not expected from the government. We are, no doubt we are supporting, but we are not going to support this type of things.
नुवेच्या काँग्रेस फुडारीन ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी केल्ल्या विधानाचो निशेध केलो. अशी विधानां करपाक एका आदवोगादाक सोबना अशें मत उक्तायलें. काँग्रेसीच्या कार्यालया खातीर कोणेच 4 कोटी रुपया दिवंक ना वा कोणेच बील भरूंक ना. पक्षाची बदनामी करपा खातीर राधारावान हे आरोप केल्यात अशें पोसिलिपो डोराडोचें म्हणणें. राधाराव ग्रेशियस एक रेप्युटेड आणि सिनियर लिडर आणि तेणे असले इरिलेवंट स्टेटमेंट करप हें बरोबर ना. आतां तो एडवोकेट म्हणटी तांकां कितें ना कितें फोट मारची पडटा. आनी हांव कितें सांगपाक सोदतां की इंडियन नॅशनल काँग्रेस इज अ बीग पार्टी, ओल्डस्ट पार्टी इन इंडिया. आनी तेजो प्रेसिडेंट जेन्ना गोंया येता तेन्ना पार्टी तुमकां दिसता की पार्टी कोणाकूय तेजी बील फारीक करूंक लायतली म्हूण. सो पार्टी हॅज इज ओन स्ट्रेंथ आनी पार्टी हॅज इज ओन डिसिप्लीन. पार्टी कोणाकूय टॉम डिक एंड हॅरी ती टिकेट दिवपा बील फारीक करून लावपाना. दिस इज व्हेरी इरेलेवंट क्वेश्चन स्टेटमेंट वॉट राधाराव हॅज मेड. आनी दुसरें सांगपाक सोदतां की राधाराव ग्रेशियसाक नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी परत म्हणटा. नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी हे केले ते केले कोणा काँग्रेसान ऑफिसा बील फारीक करप हेजे ऑफिस प्रिमायसिसा हे फारीक करपा लायता. दिस इज एब्सोल्युटली रॉंग ऑन हीज पार्ट. ही इज नेवर अ काँग्रेसमॅन. तो काँग्रेसांतू ना. आनी आमी पयलींसान काँग्रेसमॅन. आमी वी आर फ्रॉम युथ काँग्रेस. आनी आमी जाणा आमगे पार्टी लिडरशीप जाणा कितें करपा जाय. कोण ऑफिस कोण घेवपाचे केन्ना स्टार्ट करपाचें ते पार्टी लिडरशिपाचें आहा. आनी पार्टी लिडरशिपान कोणाकूय असले स्टेटमेंट करपाक हेंक दिल ना. आनी राधाराव ग्रेशियस जाल्ले फक्त स्टेटमेंट काँग्रेसाचे विरोध येताय. ते बीजेपीचे केन्ना तो विरोध करना. गिरीश चोडणकराचे करप ते अटॅक करप. गिरीश चोडणकर हांव जाणा आय वॉज हीज कलीग इन युथ काँग्रेस. सो त्या टायमारसून गिरीश चोडणकर इज अ क्लीन पर्सन. तो कोणा कडेन डोनेशन दिवंक येवपा वचनासले आमी तुमकां सांगपा म्हणल्यार. बट हो राधाराव तेका टिकेट विकता हे इज व्हेरी रॉंग. हांव तर हे सारकें कंडेम करता तेजें हो स्टेटमेंट. आनी वी वील नॉट टॉलरेट ही स्टेटमेंट इन फ्युचर. गोंय विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज 31 ऑगस्ट सावन सुरू जातलें आनी 2 सप्टेंबराक सोंपतलें. ह्या 3 दीस चलपी अधिवेशनात 883 प्रस्नांचेर चर्चा जातली. हातूंत 163 तारांकीत आनी 720 अतारांकीत प्रस्न आसतले अशी माहिती विधानसभेचे संयुक्त सचिव मोहन गांवकारान दिली. ओके. असेंब्ली सेशन ह्या फावटी सुरवात जातली आमची 3 दिसांची जी दवरल्या ती 31 टू 2 सप्टेंबर पासून चालू जावपाची आसा. आनी हितून टोटल 883 क्वेश्चन्सां येवपाची आसा. आनी तितून म्हटल्यार बिझनेस जे जातले ते जावन आसा 163 स्टार क्वेश्चन्स आसा आनी 720 अनस्टार्ट क्वेश्चन्स आसा. आनी टोटल ह्या 3 दिसां म्हटल्यार सुमार 13 बिलां पास जावपाचीं आसा. आनी पयल्या दिसा जे 31 ऑगस्ट आहा त्या दिसा पयले सुरवात जातले आमचे बिझनेस आवर्स क्वेश्चन आवर्स. आनी क्वेश्चन आवर्स जातूच रोखडेच कॉंग्रेच्युलेशन मोशन आनी ऑपॉर्च्युनिटी ते आसतले सगळे. आनी तेजे उपरांत आसतले आमचे 0 आवर्स जावन मागीर तेजे उपरांत जातले ते आमचे गव्हर्मेंट बील पास जावपाची आसा ती जातली हे फर्स्ट डेयाक. आनी तेजे उपरांत दुसऱ्या दिसाक तशेंच क्वेश्चन आवर्स कॉलिंग अटेन्शन आनी हे सगळी क्वेश्चनां जावन आमची असेंब्ली हे 3 दिसांक 2 तारखेर सोंपतली. तर ह्या 3 दिसांक टोटल आसा ती क्वेश्चनां 883 आनी उपरांत प्रायवेट मेंबर्स बील हे तो नाच ह्या फावटी घेवंक जायना कित्याक हाजेरूय जायती चर्चा जाल्ली की हेजे फुडें कितें जावपाचें आसा तें. आनी जी बिलां जी पास जातली करपाची आसा ती कितें कितें खंयची ती आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां आमी दाखयतली अपडेट्स जी सुरवात जातच. आनी अशीच बिलां आनी एक मेन मुद्दो म्हटल्यार जावचो आसा ती कालूच ते एंटी कन्वर्शन बील जे पास करपाचें आसा तेजेरूय चर्चा जावपाक असेंब्लीन शकता. आनी हाजेरूय जायतेच एक कॉमेंट्स आयकोंक येता MLAचे की हे बील इज नॉट इन गूड टेस्ट अशें म्हणून थोडे MLA सांगता. तर तरी हे सिलेक्टेड कमिटी कोणाक धाडचें हें बील
तर हेजेरूय चर्चा ह्या फावटी आमकां पळोवंक मेवतली. हेजेर कितले गरजेचें बील आसा तें आमी पळोवया आनी जी घडामोडी जी असेंब्ली सेशनान जाता ती आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर पळोवंक मेवतली. गोंयांतल्या क्रिस्तांव टॉडी टेपरांनी ओबीसी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी केल्या. जर एससी आनी एसटींक आरक्षणाची तरतूद आसा जाल्यार ओबीसींक आरक्षण कित्याक दिवचें न्हय असो प्रस्न तांणी उपरासला. येवपी वेंचणुके आदी ओबीसीक राजकीय आरक्षण दिवचें असो तांणी सरकाराक उलो मारला. गोंय असेंब्ली भितर आमकां एक राखीव जागो दवरता. एक म्हणना हांव जितलो मॅक्झिमम जो जाता ते भाशेन आमकां तो जागो थिंगा फावो करचो. तेच भाशेन आमी आतां सद्याक आमगेले नायक भंडारी समाजाचे जावं दुसऱ्या समाजाच्या भावांकूय आमी मेळ्ळे आनी आमी कितें करया अशें म्हण आमी विचारलें. तेन्ना सरकारानूय बीन आमकां लायटली घेवपा जायना. कित्याक गोंयकार सुशेगाद आमी म्हणल्या पूण तांकां रागूय बीन येता. पूण राग कितें येता जेन्ना तेंचेर अन्याय जाता कितें वायट जेन्ना जाता तेन्नाय बीन तांकां राग येता आनी तेन्ना ते आपणाली जी हें आसा पळय ताकद आसा ते दाखोवपाक फूल स्विंग आसता. त्या खातीर सरकारान आमचेर इतलेंच करचें की जो आमचो रायट आसा आनी आमची जी पळय आमकां पळय जे हें दिवपा जाय कितें आमगेलो हक्क जो दिवपा जायो तो सरकारान दिवचो आनी आमगेलें तें मानून घेतलो. हांव 100% म्हाकाय दिसता आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हें केन्नाच आमकां न्हयकारपाना. आमकां हें दितलो हितून म्हाका ताची पुराय विश्वास आसा. तेच भाशेन जे आमगेले आतां सरकारां आसूं ना विरोधां आसूं हेणीय बीन ही जी पळय आमगेले इश्यू आसा हो लायटली घेवपा जायना. जावं ओपोजिशनांनी जावं तुगेले हितून आसा सरकारां आसलेल्यांनी बीन हो आमगेलो इश्यू सरकारा मेरेन आनी असेंब्ली भितर घेवचो आनी जात तितले बेगीन आमकां हो जो ओबीसीक जो जागो थिंगा गोंय असेंब्ली मेळपा जाय तो आमकां मेळोवन घेवचो हीच म्हजी सरकारा कडेन जावं आमचे आमदार मंत्री आसा तेंचे कडेन आनी मोस्ट प्रोबेबली आमच्या गोंयचो सीएम हांचे कडेन एक विनंती करता. एक रेजोल्युशन दिचें कॅबिनेटाक हेच भाशेन जे आमगेले एसटी पा तुमगे स्टेटाक दिला 4 सिटां रिजर्वेशन दिलें तेच भाशेन आमकां ओबीसी कम्युनिटी सगळे 19 कम्युनिटी आसा तितून भितर तितून मेळटा मागीर आमकां पूण ते भाशेन आमकांय दिता म्हूण आमगे मागणें आनी तेच कॅबिनेटाक घेवन आमकां दिल्ली तेमी धाडची आनी वयर हायकमांडान धाडची आनी तेंचे रिक्वेस्ट करचें जायना म्हणून कांय ना सगलें जाता म्हण बोब कत्री जाता तें दुसरें आसता आनी तेंगे मनांतल्यान करता तें दुसरें आसता. सो आमगेलें प्रयत्न तेशें एक तेंचे मनांतल्यान करूंक जाय आनी चीफ मिनिस्टर हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत तेकोचें मागता प्लीज सर आमगेली एक मागणी कानार घे आनी आमकां हितूंतल्यान एक बरी मॅसेज आमकां धाडटाय की प्लीज मातशें आमगेलें एक्सेप्ट कर आनी तुगे कॅबिनेटाक घाल एप्रुवल कर तुगे कॅबिनेट आसतली असेंब्ली आसतली थिंगसूय तिच्यान घाल आनी आमी कन्सर्न MLA आमकां लेटर कोतलाय रिगार्डींग दीस जे आमचे डिमांड आहा तेजेर आनी तेजे वयल्यान आमकां एक तुमी आमकां दितले म्हण एक आशा आहा आमची. दिसपट्ट्या जेवणांतलो एक घटक आशिल्लो कांदो म्हारग जाला. चवथीच्या तोंडार कांदे आनीकूय तिखट जावपाची शक्यताय आसा तशेंच संकेतय भाजी विक्रेत्यांकडल्यान मेळ्ळ्यात. फाटल्या 15 दिसाच्या तुळेंत कांदे किलो फाटल्यान आतां 20 रुपयांनी म्हारग जाल्यात. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारा दिसा 60 रुपया किलो अशे कांद्याचे दर आशिल्ले. 15 दिसां पयलीं हेच कांदे 40 रुपया किलो आशिल्ले. कर्नाटकांत पिकाचेर हावळ आयिल्ल्यान कांदे म्हारग जाल्यात. चवथीक दरवाड जातली अशें कांय विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. आयकात. फालच्या वर्सा 5 वर्स पयलीं पिडर जाले. ही वर्सा कर्नाटक पावस ना ते आता महाराष्ट्र कांदा येवच कर्नाटकांत ना पीक ना येवच पावस पडू ना पडूंक ना एकदा पडूंक ना म्हणजे अंदू चवथीक कांदो म्हारग आहा. कांदो वाडला कित्याक लागून स्टॉक कमी आहा मस्तोरीत वाडला म्हणजे काडीत आसा आता स्टॉक काडीत आहा. कांदो खंयच्यान येता तो महाराष्ट्र कर्नाटकाचो कांदो कांदो ना कांदो येवपा जाय तो टायमार पावस ना म्हणून कांदो येवंक ना तो पीक सगळें खराब जाला. पीक खराब जालें. नेक्स्ट पीक येवपाक डिसेंबर 10 म्हयने येतले ऑक्टोबर येतले. म्हणजे चवथीक बी कांदो म्हारग हा चवथीक कांदो म्हारग आनी वाडटली आनी वाडणे शक्य आसा. आज बाजारात गेलो कांदो 50 ते 3 किलो ते जाग्यार ते 50 रुपया किलो म्हणटा. बटाट 50 2 किलो म्हणटा. तेच म्हारग साखर सुद्दां आतां 70-80 रुपया किलो जाल्या. गोड 70 रुपया. चवथीचे आतां लागीं पावल्या. आमच्या गरीब लोकांनी आतां कितें करपाचें बजेट चवथ कशी साजरी करपाची
सरकारान हेजेर मात तरी कितें तरी विचार करपाचो आनी आमकां गरिबांक खंय तरी मातशें तेंच्यांनी आदार दिवचो नाल्यार आमी तोच कशी करपाची दिसान दीस सगळें वाडातूच आहा आयज कांदे बी म्हारग तर आयज म्हारग आहा कांदो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्य वेंचणूक आयोगान येवपी विधानसभा वेंचणुके आदी नगरपालिका वेंचणूक घेवची अशी मागणी सुरू केल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत गोंयांत नगरपालिका वेंचणुके संबंधी राजकीय वावराक गती मेळ्ळ्या. मजगती बार्देस आनी उत्तरेंतली चडशी अधिकृत कामां खातीर म्हापशां येवचेच पडटा. सध्या म्हापशां कामां कमी आनी ब्लेम गेम चड पळोवपाक मेळटा. पालिकेंत नगरसेवक बरे आसपाक जाय जे लोकांचे पॅनल आसतले अशें म्हणत आपूण स्वता सध्याचो आमदार आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप करतलो अशी माहिती आमदार मायकल लोबोन दिली. See, we want good people to win, and definitely I will support good people in Mapsa because Mapsa आमचो हे जाल्लो आनी म्हणजे सेंटर ऑफ बार्देस एंड नॉर्थ गोवा म्हणजे टाउन वेर एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसीस वेर each and every Kalangut constituency, Shori constituency, Saligaon constituency, all these constituencies are gonna also TV, so they have to go to Mapsa only because that is our head office. So all departments are there. Mamledar, deputy collector, additional collector, Sanad असो, म्युटेशन असो, सेंड्रीड असो, सगळे थिंगा असो. ते जाग्यार पडचे म्हणून हांव मुख्यमंत्री पार्टी प्रेसिडेंट हांचे कडेन उलोवन सारखे बरे कॅन्डिडेट जे कोण काम करपी आहा तांकां फुडें काडून तांकां जिखोवन हाडप आनी काम करून घेवप आनी तेंचे फाटल्यान रावप म्हणजे हांव तेंचे फाटल्यान रावता ही कामां करून घेवपाक अलॉंग विथ द MLA. तुमचे पॅनल बी आसतले ना पॅनल म्हणजे कितें पॅनल शूड बी पिपल्स पॅनल लोकांचे पॅनल आनी पिपल्स पॅनल विच वील बी गायडेड बाय डेफिनेटली डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो अध्यक्ष आनी जो कोण म्हापसा आमचो आमदार आहे तेजे वाटेनसून म्हणजे काम करपी आजून पासून म्हाका काम दिसना थिंगा. म्हापसा इज ओन्ली बिकमिंग अ ब्लेम गेम की एंटायर बार्देसचे लोक येता म्हापसा आनी म्हापसा फिरती करून दवरता अशें एलिगेशन आमचेर आहा. पूण ते जाग्यार थिंगा कोणे तरी घालपाची गरज आहा आनी ते खातीर म्युनिसिपॅलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट they play a most important role. So I will see that role what they are going to play. The players also have to be very good. जे कोण काउन्सिलर आहात ते बरे काम करपी काउन्सिलर जाय. सर हायकोर्टान म्हटलें की बाय 2 जानेवारी पर्यंत इलेक्शन गरजेचेर कितें म्हणटात जातलें तशें? Yeah, it is clashing with our MLA election also. MLA election and clash जातात. So they will have to go exactly how this election commission of India will declare our election, the state election. आणि परत जायला हायकोर्टा कडेन वचून सांगूंक जाता की ही तारीख हेका क्लेश जाता हे अशें करुया वो दोगूय वांगडा घेवया कितें तरी हा ते डिसिजन will be taken by election commission. I mean state government will have to tell state election commission and also central election commission. Then both election commission will have to go together to see that both these elections take place in an appropriate manner. म्हणजे सारखे क्लॅश जावंक जायना. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक. मये मतदारसंघात आशिल्ल्या लोकांच्या जिणेंत जो मेरेन पावल दवरना तो मेरेन तांच्या संघर्षा विशीं कसलोच अंदाज येवचो ना. तांच्या गांवांत चलात, 4 गजाली आयकून घेयात आनी तांच्यो अडचणी समजून घेयात. जावं रस्त्याचो प्रस्न आसूं, रोजगार वा हेर मुळाव्यो साधन सुविधा. कारण दिसपट्टे जिणेंतलो दर एक प्रस्न सुटावो जावप तितलेच गरजेचें. सद्गुरू दुमे मये गांवांत वचून थळाव्यांचे प्रस्न आयकतात, तांच्यो मागण्यो नोंद करतात आनी योग्य माध्यमांतल्यान हे प्रस्न संबंधीत यंत्रणे कडेन पावोवपाचो यत्न करतात. कारण मये मतदारसंघ हो फकत मॅपा वयलीच एक सुवात न्हय,
जाल्यार मयेगांवचे लोक, तांचे जिवीत, तांचो संघर्ष आनी तांची इत्सा हीच मयेची खरी ताक आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.